रस्त्यावेली फोंडकुलां चवथी पयली सारकी करतली। ज्या कॉन्ट्रॅक्टरांनी रस्ते केल्या तांकां फोंडकुलां रिपेर करची पडटली। रस्त्यार पडिल्ल्या फोंडकुलां खातीर सरकारान 100 वयर कॉन्ट्रॅक्टरांक नोटिसो जारी केल्या। संबंधीत इंजिनियरांक ह्यो नोटिसो जारी करपाचे आदेश हांवें दिले अशें मुखेलमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी सांगले। हाचे फुडें रस्त्यावेले फोंडकुलां आनी रस्ते पिड्ड्यार जाल्यार कॉन्ट्रॅक्टरां वांगडा संबंधीत इंजिनियरांक सुद्दां जबाबदार धरतले अशें मुखेलमंत्र्यांनी स्पश्ट केलां। म्हाका दिसता एक खूब बऱ्यापैकी स्टेप आसा आनी फाटल्या दिसांनी आमी एक बातमी तुमच्या मुखार हाडली तेन्ना सुद्दां आमी म्हणिल्लें की इंजिनियर्स जे आसता तांकां सुद्दां जबाबदार धरपाची गरज आसा, कारण जी फिटनेस सर्टिफिकेट आसा ती सुद्दां हे इंजिनियर्स दिता। सो म्हाका दिसता हांकां सुद्दां जबाबदार धरपाची खूब गरज आशिल्ली आनी ताजे उपरांत आयज हो स्टेटमेंट म्हाका दिसता खूब बऱ्यापैकी आसा मुखेलमंत्र्यांचो। PWDचे मंत्री हे नात्यान मुखेलमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी बुधवारा PWD इंजिनियर्सची बसका घेतली। हे बसकेची म्हायती दितना सब स्टँडर्ड रस्त्यां खातीर संबंधीत कॉन्ट्रॅक्टर आनी इंजिनियरांचेर कारवाय करपाचे संकेत तांणी दिले। 1 ऑक्टोबर सावन रस्त्यां खातीर ॲप बेस इंटिग्रेटेड मॅनेजमेंट पद्दत सुरू जातली। खंयचो रस्तो खंयच्या कॉन्ट्रॅक्टरान केला, केन्ना केला, रस्त्याचो डिफेक्ट लायबिलिटी पिरियड, कामाचेर देखरेख दवरपी इंजिनियर्स हांची लिस्ट तयार जातली। हाका लागून रस्त्यांचेर फोंडकुलां पडली वा तो बेग्यान खराब जालो जाल्यार कॉन्ट्रॅक्टराची आनी इंजिनियर्सची म्हायती बेगोबेग सरकाराक कळटली। ऑक्टोबरा उपरांत पिड्ड्यार जाल्ल्या सगळ्या रस्त्यांची दुरुस्ती जातली। हाचे खातीर कॉन्ट्रॅक्टरांक वेगळे पयशे सरकार फारीक करचे ना अशें मुखेलमंत्र्यांनी बसके उपरांत स्पश्ट केलें। फुडें अकाउंटेबिलिटी जी आहा पळय न्ही ती ह्या सिस्टमीची उरतली। आयच्या घडीक हांवें ताका इन्स्ट्रक्शन दिलां की जर ह्यान फुडें खड्ड्या खातीर म्हणजे पॉटहोल पडला म्हणून जर एक्सिडेंट जालो जाल्यार इंजिनियरी जबाबदार आसतली। तेणी जाता तितके बेगीन ते पॉटहोल्स काडून घेवपाक जाय। आतां जितके पॉटहोल्स पडल्या ज्या कॉन्ट्रॅक्टरान रोड केल्या तेणीच ते पॉटहोल्सूय काडपाक जाय आनी तेणीच रस्ते तेज्या डिफेक्ट लायबिलिटी पिरियडान आसा पळय तेणी ते रस्ते सारके करून दिवचे पडटले। खंयचेच एडिशनल बर्डन गव्हर्मेंटाचेर येवचें ना। या म्हाका दिसता ऑलमोस्ट मोर दॅन 100 तांकां शोकॉज नोटिसी ऑलरेडी इशू केल्यो कॉन्ट्रॅक्टरांक। हांवें तांकां न्ही ते इंजिनियरांकूय बी शोकॉज नोटिसी इशू करपाक लायला, कारण दे आर ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल रस्तो करतना तेंच्यांनी रावन करून घेवंक ऑलरेडी स्टार्टेड। म्हणून येता त्या चवथी पयलीं सगळे रस्त्यावयले खाटे क्लियर करपाक लायल्या। ऑक्टोबरांतल्यान एकदां पॅचवीक प्लान स्टार्ट जालो काय कंप्लिटली सगळे रस्ते जे आहा पळय न्ही ते परत त्याच कॉन्ट्रॅक्टरान करून घेतले। हांव तांकां जाय जाल्यार थोडे दिसांच्या भितर कितें जाल्यार नोटिसी काडले तो पब्लिशूय करता कॉन्ट्रॅक्टर, जेणे करून सगळे कॉन्ट्रॅक्टर जे आहा पळय न्ही परत तांकां आसा तशे रस्ते तांच्याच पयशांनी तांकां परत करचे।